जेजू एक दोनीर सोडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेदवां थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे कट्ये समेत जेजू सरशी हाडून आयले. तांचो बोवार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. हें आयकून शास्त्रां मदें तोडले हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणायतल्याक गुणगुणोवंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांगटी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें चड सोंपें, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक आरीघराक तो म्हणालो, ऊठ, कान घे तुजी काठ आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. आरीच्या पिडेघराक ताचे काटये समेत जेजू सरशीन हाडून आयिल्ल्यांचो भावार्थ पळोवन जेजून पिडेघराक गूण केलें. जेजून तांचो भावार्थ पळयलो. आमचे जिणेंत एक ना एक रितीन आमी आमच्या पेल्याचेर प्रभाव घालता. तो बरो प्रभाव जावंक पुरो वा वायट. आरीच्या पिडेघराक जेजू सरशीन हाडून आयिल्ल्यांचो भावार्थ ताचे भलायकेक आनी ताच्या पातकांच्या बोगसाण्याक कारण जालो. असर्यां करतना जेजून पारखुचो मुख्य विशय भावार्थ. भावार्थ आसल्या कडेन अजापां घडटात. जेजू सरशीन धांवून येतल्यांक भावार्थ प्रेरण. आमच्या भावार्थाद्वारी हेरांचेर प्रभाव घालूंक आनी तांचे जिणेंत बदलावन हाडूंक प्रयत्न करया. बें मनशाची व्हड अस्कतगाय. बें मनशाक चिरडून दवरता. ताची वाडावळ जावंक सोडिना. जो कोण भियेवन जियेता ताचें जिवीत अंधकाराचें जाता. हर एक घडये तो पडटा. पडुल्लो उठोवंक शकना. धैर्य मनशाची व्हड सकत. धैर्य मनशाक बळ दिता. कितेंय करचें तर धैर्य गरजेचें. धैर्य खंयच्योय अडखळी फूड करूंक बळ करता. एक आरीच्या पिडेघराक ताचे इश्ट जेजू लागीं हाडटात. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन आरीघराक म्हणटा, धैर्य घे पुता. भावार्था वरवीं धैर्यान ताच्या इश्टांनी पिडेस्ताक जेजू लागीं हाडलें. जेजूक पिडेस्ताक गूण करूंक जाता म्हणलो खरो विश्वास त्या इश्टांक आसलो. तो विश्वास वा भावार्थ तांकां धैर्य दिता. एकाद्या वेळा तांकां तो विश्वास नासलो. सकारात्मक चिंताप नासतना पिडेस्ताक जेजू लागीं ते हाडते नासले. सांत पाऊल सांगता, आमी दोळ्यांचे दृश्टीन न्हय भावार्थान जियेता. आमचो भावार्थ तीर करया आनी धैर्यान जियेवया. सांत मारिया गोरेट्टी, आंवकार रक्तसाक्षी. 20व्या शतमानाची सांत अग्नेस म्हूण नांव पडिल्ली ती आधुनीक निश्कळपणाची रक्तसाक्षी इटलीच्या
मार्च प्रांतांतल्या कोरिनॉल्डच्या कृषी कामेलेच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरी. तिका इस्कोलाक वेसो अवकाश केदींच लाभलो ना. तरी आसुंता तिची देवोत पूण अशिकपी आवयन क्रिस्ती शेगून शिकयले. तशेंच तोंडपाशी दोतोरन शिकयली. मारिया 9 वर्सांचें आसतना कामाच्या निबान तिचें कुटाम रोमा लागसार नेट्टुनो म्हणले कडेन गेलें. दुसऱ्याच वर्सा तिचो बापूय लुइगी अंतरलो. आतां आवय भायर शेतांत कुली कामाक वेताना घरा ल्हान भुरग्यांक सांबाळची आनी घर सांबाळची जबाबदारी मारियान घेतली. 11 वर्सां प्रायर तिणें जायत्या तेंपातावन अत्रेगून आशिल्लो पयलो कुमगार घेतलो. ह्या खातीर तिणें केल्ली आत्मीक तयाराय तिचेर व्हरतो प्रभाव घालूंक लागलो. विधेयपण आनी निश्कळपणाचो शेगून तिचे थंय परजळतना पातका वरवीं आपूण जेजूक दूख दिवची भिरांत तिका दोस्तेली. देखून सोम्याक संतोश दिवचें तिचें प्रयत्न दोडतें केलें आनी हर एकल्याक ती कुमकेची जाली. आपलो आत्मीक कायदो पाळच्याक दिसपडते एका वाटेनच 7 मैलां चलचें तिका कांय विशेश म्हूण दिसलें ना. तिच्या घराच्या बांदपाक लागूनच आसच्या घरांत रावचो, कोट्या चिंतपाचो शेतां कामेली तरणाटो मोरियाक पाड करच्याक 3 फावटी प्रयत्न करी लागलो. पूण तिणें ताका नेगार करतना ताणें क्रोधान भरून तिचेर जायते गाय केले. दुसऱ्या दिसा म्हणजे 1902 जुलय 6 तारखेर ती एक भाग्यवंत मोरान मेली. ह्या वेळा तिच्या कॉन्फेसराच्या उतरां प्रमाणें तिचेर आक्रमण केल्ल्याक तिणें बोगसिलें आनी ताच्या परिवर्तना खातीर मागणें केलें. त्या तरणाट्याक त्या शहराचो लोक जीव मारचार आशिल्लो, पूण ताणें सुकारी मारली. उपरांत 20 आनी 9 वर्सां जैलांत तो आसतना नेण्ट्या मार्तिराचें दर्शन ताका लाभलें आनी तो संपूर्ण परिवर्तन जालो. 1950 जून 25 मारियाक सांत म्हूण पासारचे सेरेमनीक शेळीच्या पिडेक वळख जाल्ल्या तिचे प्रायस्त आवयक आनी तिचेर आक्रमण केल्ल्या व्यक्तीक हजर जावचें भाग फावो जालें. ह्या कार्याक त्या भाग्यवंत वर्सा हजर जाल्लो लोक इतलो आसलो की इतल्या विशाल सांत पेद्रूच्या बासिलिकांत जागो पावनासता चारित्रेंत पयले फावटी हें कार्य बासिलिका मुखल्या उक्त्या जाग्यार चलयलें. नियाळ सर तरांच्या खोटेपणा आनी बलात्कारा विरोध सद्या व्यक्तीचें गन सयत सांबाळूंक मारिया गोरेटीच्या जिवनांतलें गडीत आमकां संदेश दिता. तशेंच देवाच्या नियमाक कालजावन हर एका व्यक्तीन आपली सकत तशेंच दैहीक बोळ क्रिस्ताक आनी ताचे पवित्र सभेक समर्पीत करूंक उलो दिता.